The PC Trust is inspired by the installing of the statue at Ambeli through the initiative of Mr. Antonin De Silva, supported by the MLA and also the Panchayat. We were of the view that statues at Kalangut and naming of the road are some means by which his name is propagated. Our well-wishers thought of it and said that we will do something for the students, the topper of SSCE at Goa board, and felicitate him on 16th January on Asmitai Day. We feel that in this way the citation will carry all his work in details as a part of resume at the back of the certificate. It is necessary that this man who has fought and is called as father of opinion poll be given his due respect in some way apart from the statue and naming of the road. This idea has been welcomed by many and they are expecting support. Had Goa not been a state, then we would have only 2 MLAs, 1 MP and 1 district collector. Instead now we have 40 MLAs and speakers and chief ministers who should realize that they should participate in this small venture by their support. The initiative is taken by PC Trust, which is registered and has the facility of 80G. Subscriptions or participation can be sent to PCA Trust, for which it will be acknowledged and a receipt will be issued. I hope this message will help others to realize that this is another step in the right direction that will benefit a student directly, and also his history will be better known. Thank you for participating in our efforts. देव बरें करूं तुका नेल्सन बाब आनी बरें दिसलें कित्याक जो मुद्दो तुवें हातीन घेतलो आनी जो एज्युकेशनाचे शिक्षणा बद्दल आनी हे शिक्षण खात्यान तुम्ही हे चिंतले की ल्हान ल्हान भुरग्यांकूय दोतोर जागसिकर बाबाच्या नांवान एक स्कॉलरशीप दिवपाक एक इनाम दिवपाक आनी ते इनामांतल्यान जागसिकर बाबाचें नांवूय जिवंत उरतलें आनी आमचे येता ते फुडले पिळगेक दोतोर जागसिकर बाबाची थोडी म्हायती मेळटली. आनी हे सगळें तुमी पीपल ऑफ चिंचिनी ट्रस्टा अंडर जे केलें आनी तुमी कोत्तात, म्हाकाय जायतो आनंद जालो, जायती खुशी जाली. आनी हे तुमची कार्य हे फक्त ह्या फिल्डान ना, हांवें जायते आयकलां तुमचें कार्य जावं स्पोर्ट्सान, कल्चरलान आनी 1-2 इस्कॉलांनी ना, जायत्या इस्कॉलांनी तुमी असो इनाम दितात. आनी हे तुमी जागसिकर बाबाचो स्टॅच्यू तुमी हितून आतां इनकल्केट केलो जावं तितून तुमी घातलो आनी हेच्या फुडें तुमी वर्साच्या वर्साक SSCE भुरग्याक टॉपर हेका तुमी हो जागसिकर बाबाचो इनाम दितले म्हणून म्हाका भरपूर खुशी जाली. आनी मागतलो जे लोकांच्यांनी जागसिकर बाबा पासत तळो नाजाल्यार फूल ना पाकळी म्हणटा ते भाशेन कितेंय ते ट्रस्टाच्या खात्यानूय कितें घातलें जाल्यार नेल्सन बाबाच्या असल्या मनशांक असली कामां करपाक फुडें आनीक बरें दिसतलें. देखून आनीक एक फावटी नेल्सन बाब देव बरें करूं म्हणटा तुका, कित्याक आयज जागसिकर बाबाक आमी सलाम करून आयज ताका लागून हें गोंय उरलें आमचें. आयज गोंय म्हणपाक आमच्या तोंडान ही उतरां आमच्यांनी आयज धरूंक येता. देव बरें करून नेल्सन बाब. थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यांक.